अशें म्हणटा की आयुर्वेदीक हो एक स्लो प्रोसेस, रोखडेच रिजल्ट्स मेळनात, ताजे बद्दल तुमी कितें म्हणटाले? ना, हें बरोबर ना. आयुर्वेदीक हें स्लो प्रोसेस किते खातीर म्हणटात ताका एक कारण आसा की एज आय सेड आत्तां सांगलां तशें पयलीं आयुर्वेदांत प्युरिफाय करतात, बॉडी क्लिन्स करतात आनी मागीर ट्रिटमेंट दितात. कळ्ळें न्ही? तो क्लिन्सिंग इज इम्पॉर्टंट. ते क्लिन्सिंग जावपाक टायम लागता. पूण तुमी जर एक खंयचें अशें जॉन्डीस म्हणली नाल्यार आनी मेन्स्ट्रुअल पेन्स बी आसता पळय, ताका इमिजिएट वखद आसा आनी विदीन म्हणजे अवर्स यू गेट रिकवरी. म्हणजे आतां मेन्स्ट्रुअल पेन्स बी आसता पळय, ती तुका इमिजिएट हें जाता. म्हणजे इट्स नॉट अ स्लो थिंग, स्लो प्रोसेस एट ऑल. आयुर्वेदीक वखदां ही सगळ्यांनीच घेवपाक जाता आनी आयुर्वेदीक वखदां घेतना वेजिटेरियन रावप हें म्हत्वाचें, गरजेचें अशें? ना, नॉट नेसेसरी. कित्याक सी 3 तरेच्यो हें आसा आमचे जेवणाचे स्टायल्स. तामसीक म्हूण आसता, राजसीक आनी सात्वीक. तामसीक म्हणटा ती मीठ, लिकर बिकर तशें तें लढाईक बी वता पळय तांणी खावपाची. राजसीक म्हणजे रॉयल, राजा बिजा म्हणजे घी बटर तशें खावपाचें. आनी सात्वीक म्हणून आसता पळय ती सदांच खंयच्याय मनशान घेवची. इट इज इजी टू डायजेस्ट. मागीर तुजो फोकस बरो उरता, तुजी हेल्थ बरी उरता. सो सात्वीक जेवण घेवप हें बरें. पूण अशें न्ही की बाबा नॉन वेज घेवंक जायना बी अशें तातूंत कांयच ना. नॉन वेज घेवनूय तुज्यान ती वखदां घेवपा जातात. इनफॅक्ट इन एक्यूट प्रॉब्लेम्स ऑफ विकनेस बी इवन कुक्कूट सूप म्हणजे चिकनाचो सूप हो आयुर्वेदांत सुद्दां बरयल्लो आहा. सो आयुर्वेद म्हणजे फक्त व्हेजिटेरियन बी अशें ना. आयुर्वेदीक वखदां ही जेन्ना तुमी अशें कोणाक दिवचे पयलीं टेस्ट जाता, तुमी पयलीं वापर करून कोणाक अशें? हय, क्लिनिकल ट्रायल्स घेतिल्ले आसात. आतां अजून काम चलता. सीमॅप म्हणून आसा पळय, सेंट्रल इंडियन एरोमॅटीक एंड मेडिसिनल प्लांट्स. हें सीमॅप म्हणून लखनौ आसा. व्हडली लॅबॉरेटरी आखांताची आनी थंय सगळे टेस्ट बी चलतात. पूण ताजे पयलीं जशें हांवें पयलीं सांगलें बिटवीन 180 टील 480 क्लिनिकल ट्रायल्स घेतले ऑन 25 जनरेशन्स. आनी तांणी सगळो डेटा बरोवन काडलो बाबा हें झाड हाजें अशें बरें जाता पूण ताजो सायड इफेक्ट ते कॅन्सर. जांकां सायड इफेक्ट नाशिल्ले सादारण ती 260 झाडांची स्पिशीस तीच आतां सद्याक प्रिवेलंट आहात आयुर्वेदांत. म्हणून ताजे सायड इफेक्ट ना. सो देर एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम, नो सायड इफेक्ट. आनी क्लिनिकल ट्रायल्स घेतल्यात 25 जनरेशनाचेर. म्हणजे बिटवीन 180 टील 480 चरक आनी ताजें इन्स्टिट्यूशन आशिल्लें पळय तांणी. ओके. खुबश्या लोकांक आतां आमच्या पोरसांत बी जी वखदां आसात ती खबर ना. हय, ती कशें म्हणून तांच्यांनी कळून घेवचें अशें? आमी हें करूंक जाता. म्हणजे आमच्यांनी आतां एक प्रोसेस चालू करूंक जाता. आमी गोंयच्या पोरसांतलीं झाडां खंयचीं आसा तीं आनी ताजे बद्दलचे बाबा गूण कितें, ताजें हें कितें, ताजें कशें तें वापरप हाजेर आमच्यांनी उलोवपाक जाता. आसात खुबशीं आसात तशीं. आनी अजून गोंयच्या प्रत्येकाच्या घराच्या सायडीन पोरसांत झाडां आसतात आयुर्वेदीक. घरांत प्रॉब्लेम जाल्लें आसता खंयच्याय मनशाक पूण आमकां तें खबर ना. ती बाबा ताजो कितें वालोर आनी कितें हें म्हणटा तें आनी ताजेर आमी उलोवपाक जाय, गोंयांत प्रचार करूंक जाय. आमी जमनींत भितर कितें आसा तें खणटात आनी एक्सपोर्ट बी करतात. जमनीचे वयर कितें आसा ताजेर अजून आमी चड हें दिवं ना, लक्ष दिवं ना आनी ताजेर दिवूंक जाय अशें म्हाका दिसता. हे आयुर्वेदीक उपचार तुमचे खातीर खूब फायदेशीर जातले अशें म्हाका दिसता. आरोग्य जर बरें उरलें जाल्यार कसलीं कामां वेवस्थीत जातात. मागीर तुमी खंय नामना मेळोवपाक शकतात, कला क्षेत्रांत वा आनी कसल्याय क्षेत्रांत. अशे खुबशे कलाकार आसा जांच्यांनी ल्हानपणासान आपलें नांव कमयलां. आनी आमचो दुसरो सेगमेंट अशेच उभरते कलाकारांचेर आसा. गोंय ही कलाकाराची खाण. लता मंगेशकर, अजित कडकडे, हेमा सरदेसाय, रेमो फेर्नांडीस, वर्षा उसगांवकर हांच्यांनी गोंयचें नांव संवसारभर पावयलांच. पूण गोंयांत आनीकय खुबशे कलाकार आसात जे गोंयाक फुडल्या पावंड्यार पावयतात. आनी असोच एक कलाकार आज आमच्या मदीं आसा, दिनेश कुंडयकर. गोंयचे विविध लोकनाच प्रकारांनी प्राविण्य मेळयल्लो एक कसबी कलाकार. जागोर, घोडेमोडणी, समई नाच, धनगर नाच आनी अशे वेगवेगळे नाचांनी आपली वळख निर्माण केल्या. तर ताचेच कडेन ताचे विशीं आनी ताचे कले विशीं जाणून घेवया. येवकार तुका दिनेश. दिनेश म्हाका सांग, लोकनाच हातूंत तुका आवड केन्नाच्यान निर्माण जाली? लोकनाचाची आवड म्हाका सामकी ल्हानपणाच्यान. म्हणल्यार लोकनाच आमच्या मांडाचेर धोल तशें वाजतात, तो आवाज कानार पडलो की ऑटोमॅटीक ल्हान आसतनाच नाचपाक लागतात. तर थंयच्यान आमची सुरवात जाली ल्हान आसतनाच.
तांच्यान आमी पळयलें की शिगमो कसो करतात आनी कितें करतात तेंच्यान आवड निर्माण जाल्ल्या कारणान हांव लोककलाकार व्हडलो आनी काही खूब बरे बरे जे कलाकार आमचे गोंयचे नामवंत कलाकार आसा तांचे कडल्यान बरें बरें मार्गदर्शन मेळून तांचे कडल्यान काही कला शिकलो आनी शिकून कशें करप कितें करप हें पळयलें स्वता वचून पळयलें आनी सगळ्यांक बाकीच्या गांवांतल्या भुरग्यांक जमोवन बिमोन सगळें बाबा हें अशें करुया अशें बाबा एक आसा म्हणजे सगळ्यांक सांगून आनी ही बरी गजाल न्ही लोकनाच करप ही एक बरी गजाल म्हणजे ताका लागून तशें करून आमचो फुडें वचून कॉम्पिटिशनाक गेलो आनी खंय खंय म्हणजे गोंया भायर प्रोग्राम केले आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत खूब अशें म्हणल्यार खूब कडेन भोंवलो आनी बरें मेळ्ळें कितें तरी अशें तरेन तयार जालो. लोकनाच हो तुवें आतां वेवसाय म्हणून घेतला की आवड म्हणून अजून पर्यंत तूं आवड म्हणून करता आतां? अजून पर्यंत तरी हांव आवड म्हणून करता आनी त्याच बरोबर तो वेवसाय जाताय बी. कळ्ळें. दिनेश, तुमचो हे लोकनाचाचो प्रचार आनी प्रसार जावपा खातीर सरकारा कडच्यान तुमकां मदत मेळटा वा खंयचे ग्रूप सांस्कृतीक ग्रूप जे आसा तांचे कडच्यान तुमकां कितें पालव मेळटा? सरकारा कडल्यान मदत मेळटा पूण ती मना सारकी आसना पूण मेळटा मेळना अशें न्ही मेळटा आनी प्रसार माध्यम तशें म्हणजे खंय खंय ज्या जाग्यार आमी प्रोग्राम करता थंय आमची एडवर्टायजमेंट ते ऑटोमॅटिकली येता आनी त्या प्रमाणे कळटा बाकीच्यांक कळटा बाबा हे बरें नाच आसा बाबा अशें कितें आमचें हे ते सगळे गजाली कळून तें प्रचार हो जाता जायना म्हणजे भरपूर प्रमाणात प्रचार जाला आनी जाताय बी. आयचे यंगस्टर्स जे भुरगे आसा तांचे कडेन हो लोकनाच कितलो पर्यंत पावता तांचें मत कितें आसा अशें तूं आतां वता म्हणटकीर मेळटात आसतले भुरगे? मेळटा म्हणजे चडशे म्हाका दिसता कॉलेजी म्हणल्यार हायर सेकंडरी जे उरता तांचे कॉम्पिटिशन येता तांचे कडेन हो लोकनाच अजून पर्यंत पावला बरो पावला कारण तांची स्पर्धा जाता पण त्याच प्रमाणे सरकारानूय बीन त्यो अश्यो स्पर्धा ऑर्गनायज करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. दर कॉलेजींनी जी स्पर्धा जाता तातूंतल्यानच भुरगीं म्हाका दिसता लोकनाच हो शिकतात शिकतात कॉम्पिटिशना खातीर. आनी थोडी स्वस्त अशी आसा की ती मुद्दम जाणून घेवन शिकता कोणाक आवड आसा तांकां कळ्ळें. कारण तांकां खंय तरी प्रोग्राम्स करपाक मेळटा आनी लोकनाच हो पारंपारीक न्ही. तुमी हो नाच आनीकय असो त्या नाचाचेर फोकस करपा खातीर तुमी अशें कितें चिंतलां वा तुमी करतले अशें तुमकां दिसता की आमचो आतां हांगा म्हणसर आमी पावला एक पावड्यार पावला आतां आनी कितें तरी करपाक जाय चड फोकस मेळचो अशें म्हणून लोकां मेरेन पावचें अशें कितें तुमी चिंतलां? अशें म्हाका दिसता म्हणजे पावोवंक जाय ही सामकी अत्यंत गरज आसा आनी त्याच प्रमाणे अश्यो स्पर्धा वेगळ्यो वेगळ्यो आनीक जावंक जाय स्पर्धा जावंक जाय आनी तांचेर सरकारानूय विचार करूंक जाय बाबा ह्यो स्पर्धा ज्यो जाता त्यो कश्यो जावंक जाय कितें जाता कारण खूब पयलीं कला अकादमी लोकनृत्याची स्पर्धा घेताले आज ती म्हाका दिसता सद्या तरी जायना. एक 7-8 वर्सांक ती हांवें पळोवंक ना म्हणजे फाटीचे नॉर्थ झोन आनी सावथ झोन अशें जाताले आनी ती प्रत्येक गांवांनी म्हणल्यार कश्यो 4-5 गांव एकठांय जावन थंय स्पर्धा घेताले आनी ते मागीर कळटाले म्हणजे बाकीच्या लोकांक ते स्पर्धेक लागून दुसरो खंयचो तरी आनी एक ग्रूप तयार जावन ते कॉम्पिटिशनाक अशे ग्रूप तयार जावन जावन ते ग्रूप भरपूर जाताले आनी ते बरें दिसताले पळोवपाक आनी प्रत्येक ग्रुपाची बीन सुदारणा जाताली आनी आयज म्हाका दिसता ते खूब अशें कमीशें आसा पूण लोकनृत्य महोत्सव जावंक जाय तशेंच लोकनाचाच्यो स्पर्धा ह्यो कंपल्सरी गांवांनी तरी जावंक जाय गांवांनी जावं तालुका वायज अशें जावंक जाय अशें म्हाका तर दिसता जाल्यारच कलाकार बरे भशेन घडटलो आनी हेजो प्रचारूय आनीक बरो जातलो. तूं आतां एकच असो लोकनाच करना वेगळे वेगळे करता सो वेगळे वेगळे करतना तुमी सगळे कसो म्हणून हें केलें प्रोसेस सुरू केलो तुवें एकच पयलीं शिकलो काय तुका सगळेच पयलींच्यान खबर आसलें? ना खबर नाशिल्लें म्हणल्यार आमी पळोवन शिकतात जावं आमकां दिसलें बाबा बरो टिचर कोणी हाडुया बरो लोककलाकार कोण आसा ताका हाडुया एक जाणटो कोण तरी आमच्या गांवांत आसतलो ताका हाडुया ताजे कडल्यान हाडून आमी शिकतात आनी तें खरें कितें आसता जाणून घेतात मागीर तो जो आमी ग्रूप तयार जो डान्स जो तयार जाता जो नाच तयार जाता तो जर स्पर्धेक व्हेलो जाल्यार तो स्पर्धेक कितले पर्यंत बरो जातलो कारण पयलींचे सगळे आमी घेवनूच ते करतात पूण ते आतांची पिडीन ते मातशें वेगळेपण जावंक जाय न्ही सो तशें करून आमी ते स्पर्धेक व्हरून ते आमी म्हणजे बरें अशें मांडटात. तेच आतां वेगळेपण हाडपा खातीर तुमी तुमचे कितें विचार असो तुमी हाडला की हे वेगळे ह्या ग्रुपान वेगळे आतां दिनेशान कितें तरी वेगळें केलां ह्या खातीर तुमी कितें तरी चिंतलां तुमच्या नाचा खातीर आतां फुडें आनी कितें तरी नवें? तशें आमचें वेगळे वेगळे कितें म्हणजे प्रेजेंटेशन करता आसतना आमी कितें कितें एड करीत आसता नवीन म्हणजे जशें आमकां आतां स्पर्धेक जर गेलो जाल्यार थंय एक फायदो कसो जाता की स्पर्धेक आतां म्हाजो एक समज जर एक धनगर नाच आसा तशेंच आनीक एक 4-5 जाणांचे धनगर आसता पूण 5 जाणांचें जर कॉम्पिटिशन जालें जाल्यार खंय तरी ते 4 जाणांक सकयल ओडून आपल्याक वयर पावोवंक जाय सो म्हणटा म्हाका म्हाजे पद्दतीन जें कितें कळटा पळय तें हांव सारकें ते प्रमाणे मांडटा आनी तें करताय बीन आनी चडशें प्रायज काडटाय बीन अशें आसा.
प्रत्येकाच्या ग्रुपाचे तेच असता. आता तू कॉम्पिटिशनाचेच उलयता, म्हाका दिसता तुवें खुबशी कॉम्पिटिशनांनी काम केलां. सो तुका खंय खंय खंयच्या कॉम्पिटिशनांनी कसले प्रायझस मेळ्ळा ते आमकां थोडे भितर सांगशे? म्हणजे पयलीं एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचे नॅशनल यूथ फेस्टिवल जातालें बरोबर. थंय आमी पयलीं ते गोंयान पयलीं नॉर्थ आनी सावथाचे करतात, मागीर ते ग्रूप काडटात, एक 3-3 स ग्रूप काडटा आनी स ग्रुपाची फायनल जाताली. आनी तितून जो फर्स्ट येता पळय ताका ते ऑल इंडिया लेवल कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जावपाक मेळटा. नेहरू युवा केंद्र ऑर्गनायझींग करतालें. थंय आमी 2 फावटी गेल्ले आसा. म्हणल्यार एकदां आमी गेल्या ओरिसाक, एकदां गेल्या पंजाब अमृतसर म्हणटा थंय. थंय सुद्दां आमी बाकीचे स्टेटीचे कल्चर कितें आसा, तांचें कितें तेंय पळयतात. म्हणल्यार गोंय आमचें कितल्या फुडें आसा तें आमकां कळटा भायर गेलो म्हणटकीर, कारण तांचेय फोक डान्स आसता आनी सगळ्यांचें कॉम्पिटिशन जावन तें मागीर आमकां बाबा आमी बाबा थंय वयतकीर बाबा अशें अशें जाता म्हणटकीर आमकां गोंयान आमी आनीक कितले बरें टफ जावंक जाय हेंवूय आमकां कळटा. म्हणजे तें करून आमी तें ठरोवन सगळें बसून मिटींग घेवन प्रॅक्टीस करून तें करतात. गोंयान तुका दिसता आनी खुबशे यंगस्टर्सांनी येवन तुमचे भशेन लोकनाचान एक मन लावून काम करचें अशें तुका दिसता? हय, सामकी गरज आसा सारकी, आनी करपाकूच जाय. आनी जो पर्यंत सगळे ग्रूप एकठांय जावन तेचेर डिस्कशन करिना तो पर्यंत कांयच जावचें ना. कारण म्हाका जाल्यार तशें दिसता की सगळ्यांनी एकठांय येवन तें करूंक जाय. तर हो आसलो दिनेश कुंडयकर. आनी असोच जर एक उभरतो कलाकार तुमच्या नजरे मुखार आसा जाल्यार आमकां मुजरत कळयात. आता वळूया आमच्या शेवटच्या सेगमेंटा कडेन. हो सेगमेंट तुमचो आवडतो सेगमेंट जातलो. दर एकल्याक आपलो वाडदीस हो स्पेशल आसता. ते गिफ्ट्स, ते केक, ते सरप्रायझीस, ते फोन कॉल्स हातूनच सगळी मजा. अशेंच जर तुमच्या लागच्या मनशाक, तुमच्या फ्रेंड्साक तुमकां बर्थडे विश करून सरप्रायज दिवपाचो आसा जाल्यार आमकां ह्या ईमेल आयडीचेर मेल करात वा ह्या एड्रेसाचेर पोस्ट करात. आमी आमच्या चौखेर ह्या कार्यावळींतल्यान तुमचे विशीस तांच्या मेरेन मुद्दम पावयतली. चौखेर कार्यावळीच्या ह्या पयल्या एपिसोडान आज तुमच्या खातीर इतलेंच आसलें. परत फुडल्या आठवड्याक मेळया कांय वेगळे टिप्स घेवन, कांय वेगळे वेगळे बऱ्यो गजाल्यो घेवन. तो मेरेन हांव समीक्षा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.